मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. सेंट पीटर आणि सेंट पॉलाचे मनयले फेस्त. वाश्को असोळण्या आंबोलीच्या नुस्तेकारांनी काढलो सांगोडाचो घोस्त. काणकोणच्या सरकारी हॉस्पिटलात किडनी पेशंटांचे हाल. डायलिसीस खातीर चडची पडटात 2 माळयांची स्वप्नां. चडशे दीस लिफ्ट बंद. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. आसगांवां मोडलेल्या घरांच्या प्रश्नार पंचायतीची खाशेली बसका. मालमत्तेची सुवात तपासपाचो पंचायतीन घेतलो थाराव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या सरकारी हॉस्पिटलात किडनी डायलिसीस खातीर वचप्यांचे हाल चल्ल्यात. डायलिसीस युनिट आसा 2री माळयेर. पेशंटाक स्वप्नां चडत वचचे आनी देंवचे पडटा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. संपूर्ण गोंय राज्यांत जितले किडनी पेशंट मेळटा तातूंतले जवळ 60% जे किडनी पेशंट आसा ते काणकोण तालुक्यात आसा. आनी हे काणकोणचे जितले किडनी पेशंट आसा ते काणकोणांतल्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत डायलिसीस करपाक येता. आनी काणकोणचें जें हॉस्पिटल आसा तातूंतल्या डबल फ्लोराचेर हें डायलिसीस सेंटर आशिल्ल्या कारणान जे किडनी पेशंट येता तांकां डबल फ्लोराचेर म्हणजे 2nd फ्लोराचेर आसा ते चलत वयचें पडटा आनी परत तांकां चलतूच देंवचें पडटा. आनी एक टायम सकाळचें येता त्या वेळाचेर ते मातशें ओके आसता. आनी पूण जेन्ना ते डायलिसीस करून जेवता त्या वेळाचेर तांकां भरपूर त्रास जाता. आमकां त्रास जाता म्हणजे लिफ्टीचो कळ्ळो का. 1 म्हयन्याक 4 फावट पूण लिफ्ट चलना. आतां एकदांय आमचे धोपरो दुखता ती डायलिसीस पेशंटाचे सगळ्यांचे धोपरो म्हणटा दुखता डायलिसीस केन्ना. पोच येताना धरून येता आमी वयता इतलो त्रास जाता आमकां. गेल्या त्या विकाक 1 आठवडो 15 दीस सुमार लिफ्ट बंद आसली. 15 मागीर आमी पयलीं ताका विचारलें जाल्यार सारकी करता नीव घालता पडटा. हेज्या पयलीं तांकां विचान खूब त्रास जाला आमकां. एक फावटी जना बोवाळ केले नंतर स्टार्ट जाली. दुसरे खेपे भोपेश आनी विशांत येयलो तेन्नाय हें स्टार्ट जाली. म्हणल्यार ह्या काणकोणाक बोब बांदले शिवाय कसलीय गोश्ट जायना. आतां पळय कितले त्रास जाता. भितर ते डायलिसीस युनिटान ते AC चलना. विचारल्या म्हणटा ते संडे येतलो गेले 15 दीस. दुसरो आनी एक मोठो प्रश्न आहा आमचो. पयलीं आमकां ते आयर्न इंजेक्शनांनी इपो दिताले ते स्टाफा फुडें आमकां धाडली भितर. आतां डायलिसीस केले नंतर दोतोर बरोवन दिता डॉक्टर की तुमी वचून तें इंजेक्शन हाडात. आतां आमी पूण मातशे एक्टीव आसा करपाचो. बाकीच्याच्यान बावड्याच्यान स्टेप मारपा जायना. तेंगे कोण घोव येता भयण येता बापूय येता तांकां व्हरपाक. कळ्ळें न्हू. धरून वचचें पडटा. आनी ती खंय वचून हाडप? सकयल वचोन हाडप. फर्स्ट ग्रावंड फ्लोरार आनी आमी आसा 2nd फ्लोरार. 2nd फ्लोर. ते आमकां वखद हाडूं मरे सकयल आमकां हॉस्पिटलांत मातशें पटपट लायनीर रावा करता. आमी लायनीर रावन जायना आमच्या. आमी डायलिसीस केल्लें म्हणजे सकयल वयता पळय आनी ते हाडूं वयता. आनी पयलीं डॉक्टरान कितें सांगलें आमकां डायलिसीस करता तांकां पयलीं दी म्हण म्हळ्यार ती आयकनात तशी लायनीर रावा करता अशें. हें एक वखदां एक आमकां. आनी भितरूच ते AC चलना कांय ना. आमकां गरम जालें जाल्यार आमकां तांकां फॅन लाय म्हणचें पडटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आसगांवां मोडिल्ल्या घराच्या प्रश्नार आसगांव पंचायतीची खास बसका जाली. मालमत्तेची सुवात तपासपाचो थाराव पंचायतीन घेतलो. बेकायदो बांदकाम मोडून जमीन बेगोबेग ताच्या मूळ स्वरुपात परत हाडची असो थाराव पास जालो. मजगती दलाल अर्शद ख्वाजाची पोलीस कस्टडी 2 दिसांनी वाडयल्या. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. घर डेमोलिशना वेळार जी क्रेटा कार ह्या सगळ्यांत इन्वॉल्व आशिल्ली त्या क्रेटा गाडयेच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले. तशेंच जो स्वता आपूण ह्या घराचो मालक म्हणटालो तेकाय पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा आनी तेका आयज म्हापशेच्या कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आसा. तशेंच जो आसगांवचे सरपंच पंचायतीन आयज खास मिटींग कॉल आउट केल्ली आसा आनी त्या मिटींगेर आयज वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाली. कसलोच परवानो NOC दिवची न्हय. वीज आणि उदकाची जोडणी तोडून सगळे शुल्क, कर, दंड आदी वसूल करपाची कागाळ RTI कार्यकर्त्यांकडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत BDO वांगडा मालमत्तेची सुवात तपासणी करपाचो थाराव आसगांव पंचायतीन पास केलो.
प्रदीप आगारवाडेकर आणि पूजा शर्मा आड कडक कारवाई करपाची मागणी लेगीत आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केल्या. बेकायदो बांधकाम मोडून जमीन बेगोबेग त्याच्या मूळ वापरात परत हाडपाचो थाराव पास झाला. हे विषयी सरपंचान सविस्तर माहिती दिल्या. पळयात. आयज आमची पंचायतीची बॉडी मिटींग आसली. ती मिटिंगेक आमकां एक लेटर आयिल्लें तें हांव तुमकां वाचून दाखयता. कंप्लेनंट आहा तेजेर मिस्टर काशीनाथ जयराम शेटये, रेजिडन्स ऑफ तिसवाडी. दुसरो कंप्लेनंट आहा मिस्टर डेजमंड आल्वारीस, रेजिडन्स ऑफ आसागांव. तिसरो कंप्लेनंट जावन आहा मिस्टर कृष्णा पंडीत, रेजिडन्स ऑफ पर्वरी. तेंच्यांनी एड्रेस टू सरपंच सेक्रेटरी विलेज पंचायत आसागांव आमकां एक लेटर केल्लें आहा. कंप्लेंट अगेन्स्ट मिस्टर पूजा शर्मा फॉर इलिगली डेमोलिशिंग द हाऊस एंड ऑब्जेक्शन टू ग्रांट एनी परमिशन टू मिस्टर प्रदीप अगरवाडेकर एंड मिसेस प्रिंशा अगरवाडेकर फॉर हाऊस situated at house number 102/1 Ganga Tiles Factory, Bairo Alto, Asagaon, Goa, in property bearing survey number 135/1A of Asagaon village. This is to bring your kind notice that complaint against Mr. Pooja Sharma for illegally partly demolishing the house and also objecting to grant any permission to Mr. Pradeep Agarwadekar and Mrs. Prinsha Agarwadekar from carrying out construction of house situated at house number 102/1 Ganga Tiles Factory, Bairo Alto, Asagaon, Pradesh, Goa, without obtaining any title ownership, license, permission, NOC, conversion, sanad and approved plan. The complaint also object for the grant or renew any construction, repair, renovation license or any permission in the name of Mrs. Pooja Sharma and Mr. Pradeep Agarwadekar and Mrs. Prinsha Agarwadekar. It is therefore requested to kindly take prompt and immediate action against Mrs. Pooja Sharma, Mr. Pradeep Agarwadekar and Mrs. Prinsha Agarwadekar not to issue any license, permission, NOC. Further to disconnect the electricity and water connection and recover all the charges, taxes, fees, penalty, etc. and also to demolish the illegal construction and restore the land to its original use at an earliest. तेजेर आमी आतां आयज आमची मिटींग आसली तेजेर आमी डिस्कस केला की जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें विथ BDO. सो आयज सॅटरडे आसल्या कारणान आमी मंडे तांकां एक एप्लिकेशन दितले एन्ड BDO आमकां डेट दितले तेन्ना जे रिपोर्ट जातलो तेजे परतून आमचे नेक्स्ट मिटींग जातली तेन्ना डिस्कस जातले फुडें तेजे कितें प्रोसिजर आसा तेजेर. मजगती आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणातलो कारधनी आणि दुबावीत अशफाक शेख हाका GMFC न्यायालयान 14 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. दुबावीत सह आरोपी अर्शद ख्वाजा या दलालाक 2 दिसांची पुलीस बंदखणीत दवरल्या. खटलो सोमार मेरेन तहकूब केला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रनिवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडणे पोरसकडेच्यान वचपी हायवेच्या कामात घाळपणां दाखयल्ल्यान थंय रावपी लोकांक आयज भोगचें पडलें. सकाळी 5 सुमार टायल्स भरलेलो एक ट्रक शिवराम नाडकर्णीच्या घरार ठोकलो. ड्रायव्हराचो बळी गेलो. घरधनियाक बरेच लुकसाण जाला. थंयचो नियोजीत फ्लायओव्हर रद्द केल्ल्यान हो रस्तो एक्सिडेंट झोन जावन रावला. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. हांगासर हेंच्यांनी लोकांनी फ्लायओव्हर मागलो. हय 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 म्हटल्यार तो थंयच खंय टच करून येयला टच केला आनी तो खांबो उडयला रायट सायडीचो. हांगासर पळोवपाक गेल्यार ह्या रोडाक अलायनमेंट पयली ना. दुसरें म्हटल्यार जे डिवायडर घातल्या ते सगळे चुकीचे घातलेले आसा आणि सगळे उदक हांगासर एक फ्लायओव्हर आसलो खंय आणि तो फ्लायओव्हर तेंच्यांनी कॅन्सल कित्याक केलो न्हय तो कळना. हो एकूच एक्सिडंट न्हय, अशे कितलेशे एक्सिडंट हांगासर जाल्लेले आसा. कारण कितें तर हांगासर फ्लायओव्हर ना, हांगासर वचपाक वाट ना, परत सर्वीस रोड म्हणटा तो ना, खंयच्यान वचपाचें. आज तूं पळय जर समज महासोत्सवान घेवन वचूं गेलो जाल्यार आमची आज कंप्लीट फॅमिली भितर न्हिसता कंप्लीट. हेजे भुरगे आवय आनी हांव सगळे जाण थंय न्हिसता. आज तूं कितें पळयतलो आसलो सांग. आतां पळय ते एक्सिडंट जाल्ले बायल मेल्ली ते इशय सोंपलो तो थंय एक बायल मेल्ली थंय कितलेशे फक्त पोलीस रावतात थंय हेल्मेटाक आनी हेका कलेक्शन करपाक.
हा. प्रोटेक्शन वॉल आम्ही त्यांच्याकडे कितले सांगितलेले, कितले 2-3 वर्सां जाली 2-3 वर्सां जाली आम्ही सांगले कोणच protection wall. ऍक्शन घेयना. कित्याक आमची भुरगीं एक बी मिनट आता आता तुम्ही जर पळयता न्ही, हे आतां उदक येता न्ही, सगळे ते थंयसर सगळे अडकतात. हितून आणि वता. आमकां हे आता हे गाडयो गेले काय सगळे भितन घाण सगळी हे स्कुलान भुरगीं वता स्कुलान भुरगीं वता तांकां तेंकां पायवट पार्किंग ना. पायवट ना अशें हे PWDन ह्या ह्याच घातल्यात करूंक पायपां ना. लागीं घातल्यात. हेंकां आमी पयलींच सांगलेली सर्वीस रोड हे डायवर्ट करा म्हणून त्या सायडीच्यान असो वारकड पेट्याक अशें लाय तेन्ना तेंच्यांनी करूंक ना. एक 800 मिटराचो फक्त रोड आसलो तो त्या जंक्शना कडसून ह्या जंक्शना मेरेन 1 किलोमिटर ना इतलो जर केल्लो न्हू हांगा सगळे सेफ जातले आसले. सर्वीस रोडय जातलो आसलो आणि हायवे वन वे जर केल्लो न्हू वन वे करून तेका जॉईन केल्लो न्हू कांयच लॉस जावचें नासलें. वयल्यान सगळे सेफ जातले आसले. इतले असून पर्रीकर आसतना हांगा हे आसलो फ्लायओव्हर आसलो तो तेंच्यांनी कॅन्सल करून उडयला. परसकडेच्या देवळाकडले हे सुवातेर रस्त्या कुशीकच एक कोंड पळोवपाक मेळटा. 12 म्हयने चिखलान भरिल्ले. ह्या कोंडातच पिवपाच्या उदकाची PWDची पायपलायन आसा. रेब्यातली पायपलायन उदक पियेवप्यांची भलायकी इबाडपाक शकता. भलायकी खात्यान मात ते कडेन आडनदरच केल्या. दुसरें म्हणल्यार तुमकां दिसता हांगासर एक व्हडलो एक पॉन्ड आहा आणि हेतूर उदक कितलेशे साचलेलें आसा. हे खंय 12 म्हयने अशेंच आसता थंय. आणि पळोवपाक गेल्यार भितर तुमकां दिसता की तेंची पायपलायन आसा. आतां ही पायपलायन आतां डिपार्टमेंटाक कितें करता देव जाणा. म्हाका दिसता सगळी डिपार्टमेंटां न्हिजलेली आसा कशें दिसता. आतां हेल्थ डिपार्टमेंट खंय आसा तें कळना. हांगासर लागीं पंचायत आहा तेंच्यांनी म्हाका दिसता हें पळोवंक ना आसतलें. म्हाका दिसता हें अशेंच सांडलेलें आसा आणि हे सगळें चुकीचें आसा. लोकांची कळकळीची विनंती आसा. परसकडे हो गांव एक सुंदर गांव. हांगासरल्यान रोड व्हेला खरो हो हायवे पण तांकां कसलीच फॅसिलिटी ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापशां चोरयो वाडपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर चोरयो भिकाऱ्यांचो विशय आणि हेर प्रश्नांचेर बसका जाली. म्हापसा मर्चंट्स असोसिएशनान DYSP आणि म्हापसा पुलिसां बरोबर उपाय काडपा हेतान ही चर्चा केली. पळयात पुराय बातमी. एव्हरी मिटिंगेन रेस केल्लो पयशे मागपाक आमी आतां लोकांक आमचे सर कशे आमी गोंयकारांक रोकडे काकून येता. ल्हान भुरगो आयलो की ताका पयशे काडून दिवप. ते पयशे व्हरून ते आपल्या पेरंट्सांक दिता. दनपारच्या टायमार बसत जाल्यार तांकां जेवणाची पार्सलां येता. सायडीक बियरची बॉटल जे आमी 2 फावटी चिंतले इतके खर्च करपाक. एवरीडे बियर आणि एवरीडे बिर्याणी तेंची जेवण. सो तांकां जे फुकट जेवण येता पयसो आमी जे दिता ते पयशे सगळे एका सोऱ्याक आनी इलिगल एक्टिविटी जाता. सर फाटल्यान लास्ट टायम सर एक्झिबिशन थंयसर जातले बोडगिनी समोर तेन्ना माझ्या फ्रेंडाचो मोबायल चोरीक गेलो. हांगासर आमी कंप्लेन सुद्दां केली. आमकां डावट मारलो की थंयसर आसतली म्हणून कित्याक तेंच्या फाटल्यान 2 ल्हान भुरगीं भोंवतालीं. भितून थंयसर ते झोपडेनी थंयसर गेले थंयसर मोबायल मेळ्ळो आमकां. तांकां धरले हांगासर पुलीस स्टेशनार हाडून दिले. पण काय केस करपाक आमी मागीर कितें केस केले फुडें कंटिन्यू करून केलें. ल्हान भुरगीं दोगी जाणां. आणि बेसिकली चडशी तांकां कितें तरी वखद घालून न्हिदयतात भुरग्यांक आनी आनी घेवन भोंवतात एवढ्यांनी. सो ते पळोवपाकूय खूब वायट दिसता. सादारण खुबशे लोक म्हापसा मार्केटान सामान विकूंक बी येता. ते रावपी म्हापसाचे आसना आनी खंयचे भायले आसता जेचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या स्कोपान ते येना म्हणून तेंचे आमी व्हेरिफिकेशन करतले. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जर कोणाक कामाक दवरलो जाल्यार तेजे सर्वंट व्हेरिफिकेशना खातीर पुलीस क्लियरन्स घेतल्या शिवाय तांकां कामाक दवरूं नाका तुमी. आनी तिसरी गोश्ट तेंच्यांनी सांगली अशें म्हापसा मार्केटान बी खूब टायम जाले गाडयो बी पडून आसा त्यो चोरयेच्यो आसूंक शकता जाल्यार तांकां जाल्यार आमी बी हाचें व्हेरिफिकेशन करतले आनी तांकां जर दिसता 1 आठवड्या पेक्षा ज्यो गाडयो पडून आसा तेय बी आमकां कळयल्यार आमी रोखडेच व्हेरीफाय करून फायंड आउट करतले. एक आनीक तेंच्यांनी काडला ते वेंडर्स आनी बॅगर्स इन्क्रिजींग वाडला तेचेर. हय ते तेणें सांगलें कशें म्हापशान खंयसर बॅगर्स आनी वेंडर्स दिसता त्या प्रमाणे ताका सांगलें तेजेरूय आमी एक्शन घेवया. आनी तेंचे म्हणल्यार ते कोण तरी तांकां हाडून सोडटा सकाळचें म्हणून जाल्यार आमी तेंचेर लक्ष दवरता. आनी तुमी आमकां कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन पास ऑन करा जाल्यार तो कायमचो हो प्रश्न सुटपाक जाय. त्या खातीर जो मनीस ही घटना करता जेका जर कोण असो हाडून सोडटा कन्फर्म जावंक ना जर कोण सोडटा आनी बॅगिंग करून लायता जाल्यार तेजेर एक कडक कारवाई करून ऑफेन्स रजिस्टर करून कायमचो हेजो उपाय काडपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी आमचें आयच्यानूच काम सुरू करतले. आनी बेसिकली सिव्हील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात
ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना, पूण तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातच्या 8 सुमार अशें सगळें बंद जाल्या उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केलां ताणें. ज्या जागेर आमकां कितें तरी डिफिकल्टीज तेंच्यांनी फेस करता आनी आमी फेस करता त्यो आमी ओवरकम करूंक शकता म्हणून. सो आतां जे इश्यूज हांगा तुमच्यांनी मांडले सो तितून प्रत्यक्ष आमी लक्ष घालतले. इवन आमी थोडे तांकां पॉयंट्स आमचे रेज केल्या सो तितून ते एग्री जाल्या. सो त्या प्रमाणे आमकां दिसता की फुडल्या हितून इंटेन्सीव पेट्रोलिंग तर मार्केटान आसतली. आणि जे मार्केटान जे इश्यू आसा तेंच्यांनी आमकां सॉल्व करता तेच्या बद्दल आमी व्हेरी मच थँकफूल. आणि त्याच बरोबर जे CCTV जे चलना तेजेर आमी लक्ष घालतले. म्युन्सिपालिटी मेळटले भितरकार जे चेअरमॅन आसा ताणें आमकां खूब कॉपरेटीव करता हांगा. त्या खातीर जे आमी आज तांकां लेटरूय दितले आमी ते किओस्क आमचे बसोवपा खातीर ताणें आमकां सपोर्ट करता अशें आमकां आशा दवरता. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. काणकोण खोतीगांव शाळेकुशीक हालींच घातलेल्या रस्त्यांचे पायप फुटलेले. गोवा 365 घडणूक उक्ताडार हाडटकच संबंदीत खात्यान थंय जाड पायप घातले, पूण सुक्या वांगडा ओलें जळटा म्हणटात तशें पायप घातलें ते घातलें, काम करतना रस्तो फोडून दवरलो. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ती फोणकलां पुल्ली. काणकोणचो विकास दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. दुर्दैव अशें की जेन्ना मिडियांतल्यान हायलायट जालो हो विशय त्या वेळाचेर त्या ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी तांच्यांनी मागीर हांगासर दाट पायप घातले. पूण अशी मजा की जेन्ना पायप घातले त्या वेळाचेर रस्तो जो प्रॉपर पद्दतीन लेवल करपाक जाय आशिल्लो तो रस्तो लेवलूच केलो ना आनी थंयसर उलट फोणकुलां दवरलीं. कितल्याशाच जाणांच्यो गाडयो हांगासर शिरकून उरल्यो आनी ह्या पंचायतीनूच लोकांची लज काडून घेवपाचें कारस्थान सुरू केलें. ह्या वेळाचेर हांगासर लागीं आशिल्ल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी विद्यार्थ्यांनी हांगासर येवन ती फोणकुलां पुरयलीं आनी डेंजर सिच्युएशन आसा तें जाग्यार हाडपाचें वेगळ्या तरेचें देग दिवपा सारकें काम केलें. हो हांगासर मोठो मरणाचो सापळो केला काय कितें होय तितलोच मोठो प्रश्न. कारण इतल्या खातीर हें जें दिसता तें सारकें जे तरेन केलां दुसऱ्या दोनी सायडीन माती घालून तेंवूय सारकें केल्लें ना. कारण हांगासर खंय तरी ज्यो पयलींच्यो लादयो आसा त्यो लायिल्ल्यो आसा आनी मातशी जरी सायडीन गाडी आयली जाल्यार डेफिनेटली हांगासर एक्सिडेंट जातलोच जातलो. आतां हेवूय बीन ह्या आमगेल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी आपल्या स्वताच्या पयशांनी हांगासर बांदपाचें काय कितें काय ह्या पंचायतीक किंवा PWD जो रस्तो येता त्या डिपार्टमेंटा हाचें कांयच पडून गेल्लें ना काय फक्त करपाचें म्हणून करता काय कितें. हो विशय गांभीर्यान पंचायत आणि PWD ह्या दोनूय डिपार्टमेंटान मनार घेवपाचो आनीक हो बेगिनान बेगीन सिस्टमॅटीक जाग्यार घालचो अशी लोकांची मागणी आसा. अकस्मात हांव फाल्यां वेळेला येता मरे हॉस्पिटलांत वचूंक जाय आसलें म्हाका टायम जालो बेग बेग येता पळय म्हाका यादूच ना पायप घातले म्हूण फरकतान दुसरो सोमतो पडलो. पूण कितें वयल्यान सारकें लेवल करूं नाशिल्लें तेन्ना लेवल बी कांय केलें नासलें. आत्माचें लेवल केलें तेन्ना लेवल बी कांय नासलें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खारीवाडो वास्को आणि असोळणा आंबेलीच्या नुस्तेमार समाजान शेनवारा सकाळी सेंट पीटर आणि सेंट पॉल जांकां सांगोड अशें म्हणटात तांची परब पारंपारीक पद्दतीन आणि उमेदीन मनयली. ही परब नव्या नुस्तेमारी काळा खातीर तशेंच नुस्तेमाऱ्यांच्या बोटींक दर्याचो आशिर्वाद अशें मानतात. कारण सेंट पीटर हो नुस्तेमारांचो आश्रयदातो आणि तो जेजूचो एक प्रेशीत आणि स्वता एक नुस्तेमारी आशिल्लो. खारेवाड्यार नुस्तेमारांनी सेंट पीटर आणि सेंट पॉल हांची परब मनयली. अखिल गोय फिशिंग बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान दिल्ले माहिती प्रमाण खारेवाड्या वयल्या ओल्ड क्रॉस चॅपेलान पाद्री वतीन व्हडा संख्येन नुस्तेमारांच्या हजेरेन प्रार्थना आणि धार्मिक विधी करून फेस्ताक सुरवात जाली.
ह्या सातांचे आयज आमी फेस्त सेलिब्रेट करता आनी ही फेस्ताची पोरवी तुज्या सगल्या बोटकारांक भावांक रांपोणकारांक भावांक जे सगळे नुस्त्याक मारपी हो सगळे आमच्या वास्कोच्या भावांक तशेंच आयज आमचे खारवी थोडे भाव वास्कोचे आमचे गोंयचे भाव परदेशान गेले तांकां ही पोरवी हांव आवडटा. जाका तुमी म्हणटा जेठी दोखो कित्याक हांगासून वावराडी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमकां पळयताली कशे भाशेन आमी येतात उलयतात खुर्सांत मदें येतात. नव्या नुस्तेमारी काळा खातीर दर्याचो आशिर्वाद मेळपी हो दीस आयज सेंट पिटर आनी सेंट पॉल हांची एक याद आनी नुस्तेमाऱ्यांची एक खाशेली परब म्हण हो दीस मनयतात. हो संपेचो दीस म्हणटा हो सदां आमगेलो फिशरी आय ते मानतात आनी पाळटात. हे आमी त्या पासून आदल्यांगे चालू आमची पयले आतां आमी तें चालू आसा. सेंट पिटर क्रिस्टिनिटी वाडोवपाक क्रिस्तांव सेंट पिटरान स्टार्ट केल्लें आनी तो एक फिशरमॅन आनी ते फिशरमॅन ताका लागून ही परंपरा ताका लागून चालू केलो आहा. ताका लागून चालू केली आनी ही मॅसेज आमच्या फिशरमॅनाक कित्याक फिशरमॅनान देवान अशें करून उंचून काडलें पावरफुलनेस काडलें आनी लोकांक कन्वेन्स करपाक क्रिस्टिनी आनी वाडोवपाक ताका लागून हो एक दीस तो रेडी केला 29 आनी तो सेंट पॉल आनी सेंट पिटर हे दोगोय हे ते आनी सेंट पिटराक चड ओल्ड टेस्टमेंट खबर आहली आनी सेंट पॉलाक हेच खबर आहली कितें देवा कांयच रिलिजनाक कांयच खबर आहले ते दोगोय मेळून ते फॉलो करून क्रिस्टिनिटी मुखार क्रिस्टिनिटी मुखार वताचो ना जुदेवांनी तांकां मारले. एका सेंट पिटराक एक मारलो चडसाद खातलो फुरसार मारलो फक्त फुरसार आनी सेंट पॉलाक तोसातीन खातलो चलो आनी तेदोनसून ही परंपरा तेच्या उगडासाक त्या फाटल्यान चलोंक जाय ही परंपरा चालू. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फुडले 4 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन 3 तारखे मेरेन येलो अलर्ट दितना लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. आयतारा पावस पडून लेगीत तापमान 30च्या मध्याक उरतले. दिसाचो तापमानच अदमास 32 आसा पूण येता त्या सप्तकांत ते 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. देखून मॉन्सून अपेक्षे प्रमाण सक्रिय उरता पूण हो सप्तक आर्द्रतायेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान उश्ण उरतलो. आयतारा उणें तापमान 25 मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 3 तारखे मेरेन येलो अलर्ट, उटंगराचो पावस, वादळी वाऱ्याची शक्यताय. आयएमडीचो 5 तारखे मेरेन पावसाचो अदमास. आयतारचें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. 22 जुलय मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.